Ezekiel. Israelache gonvlli, chapter 34. सर्वस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गोंवल्या विरुद्ध हो संदेश दी. म्हजो संदेश दिवन तांकां अशें सांग, गोंवल्यानो, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, आपणाकूच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गोंवल्यांचें कटाकटा. गोंवल्यांनी हिंडाक पोसचो न्हय, तरी तुमी दूद पियेतात, तुमकांच लोवणेची न्हेसण कोत्तात. दाट्या मोट्या मेंढरां शेळ्यांक मारून खातात, पूण हिंडाच्या पोसणाची तुमी पर्वा करिनात. ओसोक मेंढरांक तुमी घोट करूंक नात, घायल्ल्यांक तुमी वखद लावंक ना, तांचे गावे बांदूंक नात, वाट चुकलोल्यांक तुमी परतून हाडून नात आनी सांडलोल्यांक तुमी सोदून काडूंक नात. पोत्तेच जाल्यार तुमी तांकां जुलुमान आनी जबरदस्तेन वागयल्यांत. गोंवळी ना जावन ती जळीमळी शिंपडोन गेलीं, आनी शिंपडलोलीं आसतना ती सगळ्या सावजांचें खाण जावंक पावलीं. म्हजो हिंड सगळ्या दोंगरांचेर आनी पर्वतांचेर शिंपडलोलो आसा. म्हजो हिंड आख्खे पृथ्वेचेर शिंपडोन गेलो. कोणूच ताची पर्वा करिना, कोणूच तांकां सोदूंक वचना. देखून गोंवल्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान सोपूत घेवन सांगता, उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हजो हिंड चोरांच्या हाताक सांपडला, आनी गोंवळी ना जावन सगळ्या सावजांचें खाण जावंक पावला. म्हजे गोंवळी म्हज्या हिंडाची पर्वा करीच नात. म्हजे गोंवळी हिंडाक पोसचे सुवातेर आपणाकूच पोसतात. ह्या सगळ्या पासत गोंवल्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळयात, हांव गोंवळ्यां आड आसां. हांव म्हजो हिंड तांच्या हातांतलो काडूंक वेतां, आनी ह्या फुडें म्हज्या हिंडाक चोरूंक तांकां दिवचो ना. आनी अशें गोंवळी आपणाकूच पोसूंक पावचे नात, कित्याक म्हज्या मेंढरांक तांच्या तोंडांतलीं निवांतलों, आनी तीं तांचो चोरव जावंक पावचीं नात. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळयात, हांव खाशा म्हज्या हिंडाचो सांबाळ करूंक येतां, आनी देखून तांकां सोदून काडटलो. जसो गोंवली आपल्या शिंपडलोल्या हिंडा मदें आसतना तांकां सोदून काडटा, तशेंच हांवूय म्हज्या मेंढरांक सोदून काडटलों. आनी काळीं किटकुपां मांडलोलीं आसता तीं शिंपडोन गेल्यांत त्या सगळ्या सुवातां थावन तांकां निवांतलो. वेगवेगळ्या राष्ट्रां मदें तीं पावल्यांत तर थंय थावन तांकां भायर काडटलो. आनी वेगवेगळ्या देशांतलीं तांकां जमा करतलो, आनी तांच्या खाशा देशांत तांकां परतून हाडटलो. इस्रायलाच्या दोंगरांचेर गोलाम बोगलेक आनी रावूंक जाता त्या सगळ्या जाग्यांचेर तांकां चोरवाक व्हरतलो. हांव तांकां बऱ्या चोरवाक व्हरतलो, आनी इस्रायलाच्या उंच दोंगरांचेर तांकां चोरवाचीं मैदानां मेळटलीं. थंय तीं बऱ्या चोरवाच्या मैदानार विसव घेवंक आड पडटलीं. इस्रायलाच्या दोंगरांचेर लोवलोवीत रसरशीत मैदानांचेर तीं चोरवाक वेतलीं. हांवूच म्हज्या मेंढरांक चोरयतलों, आनी तांकां आड पडोतशीं कोत्तलों. असो उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलोल्याक हांव सोदूंक वेतलों, वाट चुकलोल्याक हांव परतून हाडूंक वेतलों, दुखवल्याचे घाये बांदतलों, आनी अशोक जाल्ल्यान तांकां घट कोत्तलों. मोटी आनी मजबूत आसात तांकांय हांव राखतलों, कित्याक सारकें तें कोत्ता तसलो खरो गोंवळी हांव. आनी तुजें म्हज्या हिंडा, उलयता तो सर्वेस्पर देव. तुजें अशें जातलें, शेळ्या आनी शेळयां मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें हांव नीत कोत्तलों. तूं बरो चोरव खावन धादोशी जातात तें पुरोना तुमकां? त्या भायर उरलोलो चोरव पांयां तोंडां मळूंक जाय तुमी. नितळ उदक तुमी पियेतात तें जालें, पूण उरलोलें उदक तुमच्या पांयांनी खोदल कोच्चें न्हय. आनी तुमी तुमच्या पांयांनी मोस्तिलां तें म्हज्या मेंढऱ्यांनी खावचें पडलें, आनी तुमच्या
पांयांनी तुमी खोदल केलां तें उदक तांणी पिवचें पडलें. बरें तर सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांव खाशा येवन मोठ्या आनी बारीक मेंढरां मदें न्हीद कोत्तलों. तुमी तुमच्या कुशींनी आनी भुजांनी सर्व असक्तांक धुकलून उडयलीं आनी तुमच्या शिंगांनी तांकां तोपलीं, देखून तीं भायल्यान शेंपडोन गेलीं. पूण हांव म्हज्या मेंढरांक निवारतलों आनी तीं ह्या फुडें कोणाचीच पिडापीड भोगची नात. आनी मेंढरां मदें हांव न्हीद कोत्तलों. आनी तांची राखण करूंक हांव एक gonvlli उपजायतलों, आनी म्हणल्यार म्हजो सेवक दावीद, आनी तो तांकां चरयतलो. तो तांकां चोरवाक व्हरतलो आनी तांचो gonvlli जातलो. आनी हांव सर्वेस्पोर तांचो देव जातलों, आनी म्हजो सेवक दावीद तांचेर राज चलयतलो. हांव सर्वेस्पोर अशें सांगून दवरतां, आनी तांचे कडेन हांव एक शांतीचो करार स्थापतलों. सगळ्या सावजांक देसांतलीं भायर उडयतलों, आनी तीं सुरक्षीतपणी अरण्यांत रावतलीं आनी रानांनी न्हिदतलीं. आनी तांकां म्हज्या दोंगरा भोंवतीं ठिकाण करून दिवन तांकां तांचेर आशिर्वाद घालतलों. थंय रितू प्रमाणें तांकां पावस धाडटलों, तांचेर सुभां आशिर्वादांचो पावस घालतलों. मोल्यांतल्या झाडांक फळां जातलीं आनी शेतांत पीक वाडटलें. आपल्या देसांत तीं सुरक्षीत जियेतलीं आनी हांव तांचे मानी वयल्या जुवांची हाडबारी मोडून उडयतलों. आनी तांकां गुलामांक कोत्तल्यांच्या हातांतलीं सोडयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. ह्या फुडें तीं राष्ट्रांच्या चपक्यांत पडची नात आनी देसांतलीं सावजां तांकां गिरासची नात. तीं सुरक्षीतपणी जियेतलीं आनी कोणाचीच तांकां भिरांत आसची ना. आनी तांचे पासत लवलवीत पिकाळ मैदानां पसरतलों. आनी अशें तांकां ह्या देसांत आनीक केन्नाच भूक लागची ना. आनी केन्नाच तांकां राष्ट्रांच्यो केण्ण्यो भोगूंक पडच्यो नात. आनी हांव सर्वेस्पोर देव, तांचो देव, तांच्या सांगाता आसा म्हूण, आनी तीं इस्रायेलाचें घोराणें, म्हजी परजां म्हूण तांकां कळोन येतलें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. आनी तुमी म्हजीं मेंढरां, हांवें पोसलोल्या म्हज्या हिंडांचीं मेंढरां, म्हजी परजात तुमी, आनी हांव तुमचो देव. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें.